कोंकणींतलो एक अति उत्साहाचो पुरस्कार आसा कलाकार पुरस्कार. फाटल्या 20 वर्सां जावन निरंतर कळनासतना आमच्या कलाकारांक सादर कलेंत कर्नाटक कमळाच्या नाच नाटक गायन आणि लोकवेद ह्या प्रकारांनी आमच्या युवा तालंतांक तशेंच मालगड्या कलाकारांक एक मान फावो करूंक 2015 इसवेंत सुरवात केलेलो कलाकार पुरस्कार. कारवाल घराण्यान आपणाचो दुडो खंयच्याय हेर वावराक वचनाचें अशें कलाकारांक एक उमेद बरी जे म्हूण सुरवात केल्ली की चिंतपाचें बी आज 20 वर्सांचो व्हडा रूप जाला. आनी ताचे विशयान प्रस्तावीत उलोवंक हांव फुडें आपयतां. भाशे तज्ञ आनी कोंकणीचो एक व्हड अभिमानी, कोंकणी खातीर आपलें सगळें जीवन समर्पीत केल्लो कारवाल घराण्याचो प्रतिनिधी मानादीक दोतोर प्रशांत नाईक जेसा हांकां. मांचेर बसलेल्या आनी मांचे मुखार बसलेल्या समेस्त मानेस्तांक आनी मानेस्तिनींक देव बरी सांज मागता. अचानक पावस आयलो. दोन नदरेंतल्यान पळोवं येता. हें एक अनवार अशें आमी पळोवं येता. हांव ते नदरेंतल्यान पळयना. माणसोबाण माचयेचो धाकलो रस्ता 270 आनी 525 माची आज जावंक आसली. तें एक देवाचें बेसांव देखून पावसाचो शिंवर आयलो अशें हांव ते नदरेंतल्यान पळयतां. कोंकणींत आमी मन जात हें उतर वापरता. हें उतर दोन उतरां सांगाता येवन लोपसंदी जावन घडलां. ही दोन उतरां ही मोनी जात. जांकां उलोवंक येना तांकां आमी म्हणटा मोनो, मोनी, मोने. जात स्त्रीलिंग जाल्ल्यान जे जातीक उलोवंक येना ती मोनी. मोनी जात, मन जात. आमकां मनशांक देवान भास संस्कृती दिल्लें वर्तें देणें. आनी भास आनी संस्कृती राखची जबाबदारी त्या त्या भासांच्या आनी संस्कृतीच्या मनशांक लागता. आतां कोंकणी कोणें सांबाळची? कोंकणी संस्कृती सांबाळची कोणें? हेर भासांचो लोक येतालो? ना, ती कोंकणी मनशानच सांबाळूंक जाय. हे नदरेंतल्यान कलाकार पुरस्कार माणसोपणाच्या सहकारान स्थापन जालो. आतां हो पुरस्कार कितलीं वर्सां उरतलो तें सांगूंक हांव नेना. एक गजाल स्पश्ट आसा. ह्या वर्सा तो पुरस्कार मेळटा. येवच्याय वर्सा तो पुरस्कार मेळटलो, कित्याक त्या पुरस्काराचे पयशे आदी फुडेंच माणसोपणाच्या आदीन केल्ले आसात. ताचे उपरांत कितें? घडये नायकाम भलायकेंत उरलो जाल्यार, जिवंत उरलो जाल्यार हो पुरस्कार फुडें वचत. मुखार कितें जाता तें जावं. आदी फुडेंच 20वो पुरस्कार लाभलेल्या रोशन बेळा ह्या नांवान लोकांक वळखीचो आसल्या मानेस्त रोशन क्रास्ताक कारवाल घराणे तर्फेन हांव परबीं दितां, उल्हास पाठयतां. पयशे आसल्यांनी एक व्हडलो पुरस्कार दिवेत. पयले सुवातेर पुरस्कार कलाकाराची मजुरी न्हय. ताका कितलेय पयशे आमी दिल्यार कलाकाराचें कितें एक देणगी आसा ती पयशां प्रस्वर्ती अशें म्हजें चिंतप. फकत त्या कलाकाराची एक उमेद वाडोवंक ताणें केल्ल्या वावराची एक नोंद घेवंक हो पुरस्कार. आतां हो कारवाल घराणे आनी माणसोबाण सांगाता मेळून जो पुरस्कार दिता, पयशे आसात म्हणून न्हय, ते थेंबो थेंबो पडून खंय बालदी भरता. तशें कोणें 1000 दिले, कोणें 2000 दिले, कोणें 5 दिले, कोणें 10 दिले, अशें एकठांय करून 50,000चो हो पुरस्कार आतां आमी लोकांक दिता. सोंपयतना म्हजें इतलेंच मागणें. देवाचे 10 उपादेश आसात. इगर्जेचे 5 उपादेश आसात. एरीक बाबान कोंकणी खातीर 10 उपादेश दिल्ले आसात. आज बी कोण मिसाक गेल्यात, आयच्या वांजेलांत तुमी आयकलें
जेजू 2 उपादेश दिता. आमी 2 उपादेश तुमच्या मुखार दवरता. पयलो उपादेश, घरांत आनी कोंकणी लोकां लागीं फकत कोंकणी उलय. घरांत आनी कोंकणी लोकां लागीं फकत कोंकणी उलय, हो पयलो उपादेश. दुसरो उपादेश, कोंकणी बरोवपी आमचे कोंकणी कलाकार म्हणटच हर एक मळाचे आयले. फिल्मांत काम करतले आयले, संगीतकार आयले, नाटकांत काम करतले आयले, लोकवेदांत काम करतले, सगळे कलेच्या मळार काम करपी कलाकार आसात, कोंकणी संघ संस्थे आसात, तांकां आदार करा. हांतल्यान आमची कोंकणी भास आनी संस्कृती ती उरोवन दी, ती वाडोवन दी आनी मुखले पिळगेक आमी दिवंक आदार जातलो अशें म्हजें चिंतप. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर, कलाकार पुरस्काराच्या चलोन आयिल्ल्या वाट्या विशीं आनी फुडल्या फुडारा विशीं तुमी एक चिंतप आमचे समोर दवरलें आसा. आनी आतां आज हांगासर येदोळूच वेदी सोबयल्या आमकां तो रोशन बेळा, ताच्या आधार कार्डार राल्फ रोशन क्रास्ता आनी ताच्या मोगाच्यांक रोशन, ताच्या कुटुंबाची हांगासर आयिल्ले आसात. तांकांय हांव ह्या कार्याक मोगाचो, मानाचो आनी घनाचो येवकार मागता. ताची पती, ताची सासूमाय आनी आवय बापूय आनी तांचो बाळ इतले जाण हांगासर आयिल्ले आसात. आनी रोशनाची व्हड संख्यान हांगासर हजर जाल्या ताचे मित्र, इश्ट इश्टिण्यो, तांकां हांव बरो येवकार मागून आतां आमी सन्मान कार्य चलोवन व्हरता. मानपत्र वाचून रोशनान केल्ल्या वावराची एक झळक, सगळी वळख तांचो वांटापूंक जावची ना आमकां, पूण एक मोठवी झळक दिवंक फुडें येता मानसोबाण कार्यकारी समितीचो संदो रॉनी क्रास्ता. कारवाल घराणे आणि माड सभान पिसावो कलाकार पुरस्कार राल्फ रोशन क्रास्ता सन्मानपत्र. मुळान बेळ आसून प्रस्तुत केलारायत उस्तीकरच्या रोशनान मुळावे शिकप बेळान सोबवन सान लुईस कॉलेजींत पदवी आपणायली. ल्हानपणायेतावन संगीताची ओड आसलेल्या ताणें स्वखुशेन गिटार हातान धरलें. वरांची वरां, वर्सांची वर्सां घाल्ले मिनतीचो फळ जावन गिटाराच्या सरयेंत थावन ताच्या काळजा मनाक आवडचे संगीत वळोवचें जादू ताच्या बोटांक मेळ्ळा. मंगळूर आनी भायल्या जायत्या संगीत पंगडाचो तो जिवाळ वांटो. जायत्या संगीत सांजेक ताणें जीव भरला. हेनरी डिसोजा, लॉर्ना, विक्टर कॉन्सेसो, मेल्विन पेरीस, मिक मॅक्स, रोशन बेळमान, लॉयड रेगो, राजोत देसा आनी हेरांच्या संगीत सांजेनी संगीत खेळ्ळा. सोद 5 गायन रियलिटी शो असो संगीत निर्देशक जावन ताचें काम होबळिकेक फावो. सबार कवळेक पदांक ताणें संगीत रचलां. थोडीं पदां घडोवन ताळाय बसयल्यात. कोंकणी संगीताक श्रेश्ठताय दिवंक घालची ताची मेहनत, उंचाई जोडोवन दिवंक वापरचो वेळ आनी ताची सकत, नव्यांक शिकोवची ताची उमेद आनी संगीत क्षेत्रांत थोरायेन आपली पावलां स्थिरायिल्ल्या राल्फ रोशन क्रास्ता हाका कारवाल घराणे आनी मांड सभानान जोड मेळीन दिवचो हो पुरस्कार हातांतर करूंक खुशी पावता आनी रोशनाक बरो फुडार मागता. 3/11/2024 कलांगण. लुई जे पिंटो अध्यक्ष, एरिको देरियो गुरकार मांड सभान, मानदीक दोतोर प्रताप नायक प्रतिनिधी कारवाल घराणे. आनी आतां हांगासर ह्या कलांगणाच्या ह्या परबायच्या सालांत सदर जाता, हातांतर जाता 20वो कलाकार पुरस्कार कारवाल घराणे आनी मानसभानान सहयोगान दिवचे दसलो. वेदी वयल्या सयऱ्यांक जॉन बाब, एरिक बाब, प्रताप, फादर प्रताप आनी कॅरन मारता हांणी रोशन क्रास्ता हांकां हो 20वो कलाकार पुरस्कार हातांतर करीचे अशें हांव तांचे लागीं विनंती मागता. जॉन बाबान सेलो मागून सन्मानाची सुरवात करीचे. कारवाल घराणे आनी मानसभान 20वो कलाकार पुरस्कार आता भोव गत्ताळेन हातांतर जोरान ताळयो पेट्या. एरिक बाबान उर्माल दोन, उर्माल पुंगणेचो एक आपुरबायेचो मुकुट, मान
पदप्रतापन जेलो अपूर्बाच्या रंगरंगाळ फुलांचो जेलो कार्यदर्शी कॅरन ಮಾಡ್ತಾನ फळा फळांची बास्केट देऊन मान करतो. एरिक बाबान लू विभागाच्या तर्फेनं एक यादीस्तिका अपूर्बाईचे कलाकाराच्या पुरस्काराची यादीस्तिका देऊनचे रॉनी क्रास्तानं मानपत्र अर्पणचे आणि पदप्रताप कारवाल घराण्यातर्फे रुपये 50,000ची चेक देऊन मान करतात. कोंकणीतलो कर्नाटक मळाच्या कोंकणी कलाकार मेळटलो बोड एक बोड मान व करवाल घराण्याचे प्रतिनिधी कोणी आसात गे करवाल घराण्याचे पदप्रतापा संगात देऊन काय कोणी आसात गे हांगा ताणी एक गडी फुडें येवचे एक रोशन सांगत एक टच ब्रेक रावचे. या कुटुंबाच्या वडा मोगान हे पुरस्कार 20 वर्सां जावन दिते आसात. करवाल लो म्हणटा आमी पूण कोंकणींत करवाल कुंदापर्यंत एक नांवाडचें घराणें. तुमकां देव बरें करूं कलाकारा वयर वतिल्ल्या तुमच्या मोगा मैपासा खातीर. आनी आतां रोशनाच्या कुटुंबाची हांगासर आसात. ताचो बाप स्टॅनी क्रास्ता, माई रोजी डिसोजा, सासूमाई लीना सिक्वेरा, पती रेश्मा क्रास्ता आनी बाबा योहान रियो. तांणी हांगासर एक कडेन तस्वीरेक सांगता वेदी घेवचे. देव बरें करूं. खंयचो एक मान मेळटाना बगणां उमाळटात आनी आतां तीच बगणां तेच उमाळे घेवन रोशन बेळा आमच्या समोर. गिटार जाल्यार कितले खेळोंक जाता उलोवचें पळय आतां. पयल्यान पयलें म्हाका संगीताचे देण्यान नटयल्या देना अर्गां दिता आनी ताणें म्हाका कोंकणी जावन तर आसल्याक हांव ताका अर्गां दिता. म्हाका कलाकार पुरस्कार विंसल्ल्या माणसोबण आनी कारवाल घराणें हांकां हांव मान मागयतां. विधी रस्त्या माणसोबण गुरकार बाब एरिक ओझरियो, मुखेल सेरो बाब जॉन डिसिल्वा, मानित बाब प्रताप आनी कार्यदर्शी कॅरन मार्ता. आज म्हाका मेळ्ळो पुरस्कार. म्हजे लागीं 0 बॅलन्स आसल्यार म्हजो पाटलाव करन म्हज्या सांगात इतल्या वर्सां रावल्ल्या म्हज्या पतीन रेश्मा कुटिना हाका समर्पण दिता. आज हो पुरस्कार म्हज्या कुटुंबा सांगता पापा मम्मी सासूमाई आनी म्हजो पूत योहान हांच्या सांगता स्विकार करूंक म्हाका उरतो संतोश जाता. म्हाका हो कलाकार पुरस्कार फावो जाला तर हाका मुख्य कारण आसा म्हजो आप्त मित्र संजू बाबा आनी बाय रायना आनी म्हजेर दवरल्या अपार अभिमानाक देव बरें करूं. म्हजे लागीं ल्हान फटी मारन दाईजीक जायजे थोडे डिटेल्स जायजे तुजे म्हणून ताणें म्हजे लागीं विचारले. अशें काणून मागीर ताणें म्हाका नॉमिनेट केलें हांगा. आनी एरिक बाबाचें कॉल आयलें म्हाका तुका कलाकार विंसला म्हणटना कालें सांगचें म्हणून कळना. हांवें देव बरें करूं म्हळां गेला हांवें तें उडास ना म्हाका एरिक बाबाक त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. सौर बँडाकारांक हांवें इतल्या वर्सां हांवें मुस्त बँडांनी हांव गिटार खेळ्ळां. त्या सौर बँडाकारांक म्हज्या सांगता केल्या सौर संगीतकारांक, गावप्यांक, संगीत निर्देशकांक, प्रोड्युसरांक, संगीत संजीन म्हाका अवकाश दिल्ल्यांक
म्हाका संगीत शिकयल्ल्या, म्हाका सुख करतना तीद दिल्ल्यांक, म्हाका प्रोत्साह दिल्ल्यांक आनी सर प्रेक्षकांक आमी केल्लें म्युजीक आयकल्ल्यांक, म्हजे भशेन बरें उलयल्ल्यांक सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्युजिशनाची जिणे विशयी सांगचें जाल्यार ती सुलाभ न्ही. कुटुंबा सांगाता आनी वेळाचो अभाव आसता, ह्या सर्वाक एक बॅलन्स करून वचून मस्त कर जाता थोडे फावटी. आनी आर्थीक परिस्थिती, मस्त जाण म्युजिशन स्टेजीर मात बरे दिसतात, सकट सपोर्ट करतात, बट ते प्रोग्राम जाल्ल्यान ते सगळीं घरा येतात, बट त्या कलाकाराची ती आर्थीक परिस्थिती पळोवंक गेल्यार मस्त पाड आसता. ताका एक बरें इन्स्ट्रुमेंट काडूंक ताचेर पयशे आसनात, ताजे एक रेंट बांदूंक पयशे आसनात, कित्याक म्हण हांवूय तशेंच कश्टालां. त्या देखून हांवें 2007 हांवें आनी म्युजिकान कांय जायना म्हणून हांवें इज्रायल गेल्लो काम करूंक. तशें म्हजे बरी मस्त जाणांनी ह्या कोंकणी शेतांत आसलेल्यांनी म्युजिकान कांय जायना म्हणून सोडून गेल्ले आसात. बट म्हजी ती आसली ती म्युजिकाची ती कीड, हांव ती म्युजीक नाका म्हणून सोडून गेल्यार इज्रायलांत वचून म्हाका तें म्हजें पाट सोडून ना ताणें. तें काम करता करता हांवें 3 आल्बमांनी काम केलें थंयच. एक मस्ती म्हणून, त्या मस्ती आल्बमाक एवॉर्डूय मेळ्ळां. तशें उडी उडी, तशें जेजू तूं म्हाका जाय, हें हांवें इज्रायलांत आसतना केल्लें काम तें. आनी एक जालें म्हळ्यार आमचो लोक सगळ्याक पयशे आतां एक म्युजीक बूक करतना, एक कार्याक बूक करतना फस्ट ताणें डिस्कावंट दिवपाचें म्युजीक ग्रुपा कडेन, आनी पेमेंट उणें करचेंय तांचे कडेच. आनी कसली ल्हानशी कारणां सोदून पेमेंट केल्ले दाखले आसात. आमचे बँड जाले पयले वॅलेंटिनो, म्हाका आतांय उडो आसा. व्हंकलेन वरेन कीस दितना म्युजीक दिना म्हणून आमचे 500 रुपया कट केल्ले. त्या देखून हांव विनंती करचें म्युजिशनांनी काल एक म्युजिशनांनी एक बँडाक एक कितले एक रेट सांगल्यार देखून तांचे कडेन तर्क करूंक वचनाकात. आनी म्युजिशनांनी कालें करचें म्हळ्यार तांणी प्रॅक्टीस करचें, कितें लोकांक जाय तें दिवंक आसा, तांकां ती जबाबदारी आसा. तांणी प्रॅक्टीस करचें, तांणी पयशे काडून कितें ताका कालें जाय तें वृत्ती धर्म म्हणटात, तें तांकांय जबाबदारी आसा, तांणी तें दिवंक आसा. आनी आखेर एक कालें सांगचें म्हळ्यार सर म्हज्या अभिमानीक, म्हाका अभिनंदन पटयल्ल्यांक, म्हज्या इश्टांक, कुटुंबदारांक, म्हज्या गांवच्यांक, म्हाका वॉट्सॅपार, म्हज्या फेसबुकार फोन कॉल करन आनी म्हजे पोस्ट शेअर करन मस्त जाणांनी म्हाका सपोर्ट केला. तांकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणून ही म्हजी 2 उतरां अखेर करता. आनी कोणाक सोडून गेल्यार तें म्हाका माफ करा. उलयना म्हणटा बरें उलयता न्ही. रेशमा करा येसत गे उलोवन चेवणे. आनी आतां मुखेल सैराचें उलोवप जॉन डिसिल्वा कार्कळ. मनेस्त जॉन डिसिल्वा गांवांत कार्कळचे तरी मुंबयांत तांचें भोव व्हड नांव आसा. सहकारी क्षेत्रांतली बँकां उबारन लोकांक तांचो फुडार बरो करूंक वेगवेगळे रितीन वावरून मुंबयांतल्या कोंकणी संघटनाचें मुखेलपण घेवन हेणें बँकींग तेणें कोंकणी दोनी उरयिल्ली, फुलयिल्ली आनी वाडयिल्ली कीर्त तांची. आनी हांगासर ते आतां फुडें येतात आनी आयच्या संजेचो मुखेल सैराच्या नात्यान उलोवचो संदेश आमकां दितात. वेदीर आसले मानाचे सैरे माणसापणाचे एरिगोदा बाब, आयचो पुरस्कार मेळ्ळो कास्त्र बाबू आनी आमच्या समाजांतल्या सगळ्या भाव भयणींनो, म्हाका संतोश भोगता मस्त वर्सां उपरांत माणसापणाच्या कार्यक्रमाक येवचे संदी मेळ्ळी. आनी माणसापणाचे संबंद म्हाका मस्त वस्त जावन आसा. भोवशा 86 तांणी स्टार्ट केल्लें, 87 88 जावन संबंद जावन आसा. हांव येतेच आसतालो, एरीक बाबू आमकां मेळटा आसतालो आनी बरो संबंद आसलो. माणसापणान काम केल्लें, दुसरें कोणें तें कोंकणी खातीर काम तें हटांनी ताका एक हट आसा, जिद्द आसा, तो करूंक शकला. आनी ताका लोकांनी सहकार दिला आनी लोकांनी ताच्या सांगाता आसात आनी पाठिंबा दिल्ले वटी तो करूंक शकला. मस्त कश्ट जाल्यात, कित्याक खंयचो संस्था चलोवचो, संस्था स्थापन करचो आनी ताका सांगाता लोकांक सांगाता मेळून आनी एक
टीम तयार करणं तांचे वांगडा काम करचें मस्त कश्टान जावन आसा. हांवें मस्त संस्था केल्यात आनी बरें चलयल्यात. पण ह्या संस्थाक आसा पयशे प्रत्येक वस्तू विशयाक पयशे जाय पडटात आनी पयशे प्रत्येक फावटी पयशे मागून वचचे पडटा. मागून वता आसतना लोक थोडे फावटी दिता थोडे फावटी दिना. मस्त ताका वावंट लागल्या जाल्यार ताजी हट जिद्दी आनी ताजे सांगाती आसात तेय मस्त प्रयत्न करतात. कोंकणी भास एक म्हत्वाची गज आनी आमची मायभास जावन आसा. हाज्या खातीर गोंय सरकारांनी हाका मान्यता दिला. पण एकच दुर्दैवाचे विशय म्हळ्यार आनी तो बरें देवनागरी लिपीक मात तांणी मान्यता दिला. त्या वटेन आमची कन्नड लिपी आनी गोंयची इंग्लीश लिपी ह्या दोनांकय मान्यता मेळना. पण आमचो दोनांती लिटरेचर मस्त आसा जाल्यार देवनागरी लिटरेचर उणें आसा जाल्यार अजून आमकां ह्या दोन भाशांक ह्या कोंकणी कन्नड लिपीक आनी गोंयांत इंग्लीश लिपीक मान्यता दिली जातली ती कोंकणी भास जे ज्या विशयांत मुखार वचचें आसलें ती वचूंक जावना. कित्याक ताका सहकार गव्हर्मेंट जावन मेळना आनी रिकग्निशन मेळना. ती एक मस्त बेजाराची गजाल. म्हण आमकां संतोश गजाल म्हळ्यार एरीक बाबान आतां प्रत्येक जूथ तयार केला. सगळ्यांक सांगात म्हणून आमकां ह्या दोनी भाशांक कितले कोंकणींत भाशा आसात ते सकट भाशांक प्रोत्साहन दिवचें गव्हर्मेंटान आनी तांतले बूक पब्लीश केल्ले बूक तांचे लायब्ररी खातीर दिवंक जाय. आनी सकट कितले लिपींत आसात आनी चड लिपींत आसल्यांक तांकां सगळ्यांक मान्यता दी म्हणून तांचे प्रयत्न चालू आसा. हांव ताका यशस्वी मागतां आनी खंडीत जावन एरीक बाबा आसता मसत आनी आसतना ताका एक मान्यता मेळटली म्हणून म्हाका भरोसो आसा. म्हाका इतलें सांगून आज म्हाका हांगा मुखप्रमुख सोयी म्हणून आपयल्याक तुमकां सगळ्यांक देव बरें दीस दिवता. आनी हांव मस्त वर्सां उपरांत आज हांगा माणसमणाक आयल्या कित्याक मदल्या काळार आमकां येवंक संबंद मेळोंक नासलें. पण जाल्यार पयलें जावन सुरत मस्त वर्सांनी हांगा मस्त कार्यक्रमाक आयलां आनी हांगा स्टेज जवळ जाल्यार आमच्या गोरखान त्या वेळेर आयलां. सकट कार्यक्रमाक त्या गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड जाल्ल्या त्या टायमार आमकां आयलां. मान समाजाचे संबंद मस्त लक्षिल्लें जावन आसा. आनी आयच्या संदर्भात हांव एरीक बाबाक जैतवत मागता आनी ताजी हट निश्चित जातलें म्हणून आशा करन तुमचो सगळ्यांचो सकाळ मेळटलो म्हणून सांगून म्हजे दोन शब्द उरता समजयता मुख दिता. देव बरें सान दिवं. देव बरें करूं. जॉन बाब आमी कार्याच्या अखेरीक पावल्या. हांगासर जॉन बाबाक सांगात दिवं ताची जिणी सांगातीन ग्लेडीस बाय पावल्या तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या कार्य सोबयल्ल्या खातीर आभार मानता. तशेंच आज हांगासर सकाळीं एक लिपी विशयांत विचार सत्य आसले ताच्या खातीर गोंयांत हांव थोडे आपल्या भाशे खातीर वावुरचे तसले मानेस्त आयिल्ले आसात. ते हांगासर आमचें कार्य पळयते आसात. बाब कॅनेडी आपोन्सो, बाब जुजे साल्वादोर, मायकल ग्रेशियस आनी बाब विन्सी क्वाद्रोस आनी तांचे सांगात आयिल्ल्या सर्वांचो आमी आभार मानता आनी तांकांय ह्या कार्य येवन कार्य सोबयल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या गुरकारान दोन उतरां उलयनासतना खंडीत हें कार्य आखेर जायना. ताचे पयलें आमचो पियो अग्नेल्लो बाब खंय आसा आज म्हयन्याळी मानची करूंक सुमार तेंपार जावन वावूर न्हू. पियो बाब एक घडी तुमी वेदीक येवचें. हांगासर एरीक बाबान ताका एक फुलां तोरो दिवन आमचो मोग दाखोवचो. आज आमी मोग मात्र दाखयता कित्याक म्हळ्यार मानची 275 मानची सादर करूंक जायना. तांकां वर्ती आशा आसली भायर करीचे म्हणून. काल तावन ट्रेनीर कांय 15 मेसेज केल्ल्यो भायर गे भितर म्हणून. पूण तांची आशा वय सांजे पर्यंत आमी केलें जाल्यार जावना. पियो एक तुमी हांगासर एरीक बाबान तांकां एक फुलां तोरो दिवन फुडली मानची केदाळा आनी ते आमी तुमकां कळयतले. पियो बाब आनी ताचे पंगड हांगासर आसात ते आमच्या पियो बाब सोदांत तांणी काम केल्लें आसा. वॉलेर आसा, मंदिर आसा आनी ताचे सगळे पंगड फाटल्यान आसा. तुमकां आमी तुमच्या उमेदी खातीर देव बरें करूं म्हणटा. पियो आनी ताच्या संगात्यांनी जायत्या तेंपात हाची तयारी केल्या आमी जाणा. आनी ते काल आयले आनी आज सगळो दीस तांणी अभ्यास केला. तरी म्हयन्याळी मातशी करूंक जावना म्हणून आमकांय बेजाराय आसा.
आनी एक बऱ्या संदर्भार पावस नासल्या वेळार आमी तुमची मैनाळी माची हांगा उबें करतले हें आमचें आश्वासन तुमकां. मागीर निमाणें एकच उतार म्हाका सांगूंक जाय. आमी खंयच्या संदर्भारी सोडून दिवचे मनीस न्ही. आमी हात वयर घालिना. हो विशय आमच्या देवनागरी वाल्यांनी समजून घेवचें आनी तांणी गांव सोडून धांवूंक वाट सोदचें आतांच. कित्याक म्हणून आमी सोडून दिना. आमी बिलकूल सोडून दिना. पुरा लिपींक मान मेळटा वरेक आमी झुजतले. आनी बाब केनेडी आमच्या मदें आसात. ग्लोबल कोंकणी फोरम हाचे मुखेली ते. जानेवारी 3 तारखेर आमी गोंयांत एक व्हडलो महामेळ आपयला. ह्या महामेळान सगळ्यांनी जमचें आनी सर्व लिपींक समान हक्कां ह्या विशयांत आमी झूज मांडचो. सर्वांक हांव बरें मागतां. आनी बापियो माफ करा, पावस आयलो आमकां कितें करूंक जावना. तुमी भायर करचें म्हूण हट धरलें म्हणून भायर केलें. नातल्यार आमी हाच्या आदीं 2 फावटी भायर सेट करून मागीर भितर धांवन आयिल्ले हांव. मागीर सोडून दिवंक नाका म्हणल्या खातीर कलाकार पुरस्कार आमी करून सोडलो. देखून म्हज्या इश्टा रोशनाक हांव परबीन दितां. देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताका सुचन केल्ल्या संजय बाबाक देव बरें करूं. या जॉन बाब आमच्या मदें आसात. ते आमचे अभिमानी आनी आमचे हितचिंतक आजय आमच्या मदें आसात. धाट्टू तें पडोवन ताका इल्लो मार जाला. ताची भलायकी बरी उराजे म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. आनी इतल्या पावसा मदें इतले जण जमले न्ही, संतोश आमकां. इतल्या पावसामध्ये इतले जण जमोवंक 200 पावणशे म्हयन्यांनी वळोन आयिल्ली निरंतरता आनी मानसोबाणकारी ज्युस्त वेळार सुरू जातात म्हणले एक संप्रदाय आनी शिस्त कारण आनी ताका पाठिंबो दिल्ले. आमी आज हांगासर एक हें धाडिल्लें. आमी आनी तुमी मेळून कोंकणीचो रचला एक अव्वल दखलो वय खंडीत हो दखलो आमी आनी तुमी मेळून रचुल्लो. आनी आमचे वावर मानसोबाणाचो वावर नव्या वावरा सवें नव्या चिंतपा सवें फुडें सरत वेता. रोशनाक आमी 50,000 रुपयांचो कलाकार पुरस्कार दिलो. आनी आतां 1 लाखाचो एक पुरस्कार आसा. ते कितें कालें अरुण येता गे. आतां अरुण सांगता. देव बरें करूं. बाबू तोरी तुका अपुर्बायेन कलाकार पुरस्कार कार्य सोलोन वेल्ल्याक. मानसोबानाक आनी पावसाक लागशिल्लो संबंद. मानसोबान दुबय गेल्ल्या वेळारय पावस आयिल्लो. देखून त्या विशीं आमकां कांय बेजार येना. देवाचे आशिर्वाद थोडी अनाहुतां घडटात ती एका एकाची मांडावळ म्हणून चिंतचे. पूण इतल्या व्हड संख्यान हांगासर आयिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. आनीक तुमी रावल्यात आनी वचून वचो म्हणल्या खातीर पावस आनीक येवनूच आसा. 1 लाख पुरस्कार न्हय, हो एक संसद अनुदान. कोंकणींत संसद फाटीं पडला आनी संसद करतल्यांकी फाटीं ना. हे अकादेमीचे वावर मानसोबान घट्ट तरान मानून घेतला की कोंकणींत सादर कले सांगता अकादेमीक संसद वावरय जायचे म्हणून. त्या खातीर आमी एरीक बाबाक 500 वर्सां भरता आसतना एरीक बाब अमृतोत्सव संसद अनुदान घोशीत केल्लो. हर एका वर्सा कोण संसदांत कोणाक आसक्त आसा
कोणाक ती अर्हताय आसा तांकां विंचून काडचें, कोंकणींतलो एक विशय तांकां दिवचो आनी तांच्या मुखांत्र संसद करून आमचो संसद कोंकणी लोकां मुखार मांडसोपणान एरिक बाब अमृतोत्सव संसद अनुदान हाच्या खातीर दिवचो. आनी हाच्या खातीर आमी 1 लाख रुपये थारायला. 1 लाख खाली अनुदान मात्र संसद करतल्या कळीत आसा. 1 लाख खाली एक पाठिंबो मात्र, कित्याक म्हळ्यार संसद करतना वानो झरतात, बॅगां पिंतात, ताळय घेता, कित्याक म्हळ्यार पयन करूंक आसा, जायत्यांक भेटूंक आसा, रिसर्च वर्क देखून ह्या वर्साचो संसद अनुदान आमी संसद अनुदाना खातीर आमी विंचून काडलां. जबार नांवां आयिल्लीं तांची अर्हता पळोवन, उमेद पळोवन, तांची तांक पळोवन तांकां जाता वा ना हें समजून घेवन ह्या वर्सा 226 आनी 225 वर्साचो एरिक बाब अमृतोत्सव संसद अनुदानाक आमी विंचलां बाय प्रितुमा मोंतेरो वामांजोरिका. हिची मूर्ती मात चिक्कदू. ताणें मास कम्युनिकेशनांत मास्टर डिग्री केल्या आनी मुखार PhD करूंक आश येता. येदोळसो जायते संसद तिणें केल्यात, तशेंच ब्लॉग ती चलयता, पेपर आसा आनी येदोळसो पत्रिकोद्यमान ती एक बळादीक पावलां काण्ण आसा. जायते रिसर्च आनी येदोळस केलां. रिक्षा ड्रायव्हरांकी सोडिना ती, मोगोरल्यांकी सोडिना, सगळ्यांकी अरावंड नेरोन म्हणल्या बरी तिच्या पेपरांनी ती फायज करता आसा. आनी खंडीत जावन एक फावो त्या व्यक्तीक आमी ह्या वर्साचा संसद खातीर विंचलां. आनी तिका दिल्लो विशय आसा कोंकणी क्रिस्तांवांचे लोकवेद सुरवात आनी चलोवन आयिल्ली वाट. ह्या संसदाक 1 लाख रुपया अनुदान मेळटा. हो अनुदान 4 हंतांनी फावो जाता. 25,000 फुडलात म्हणजे एडवान्स रुपयेर, उरिल्लो 25,000 पयलो हंत संपल्या उपरांत, दुसरो 25,000 दुसरो हंत संपल्या उपरांत आनी निमाण 25,000 मार्गदर्शकान अनुमोदन दिवन मानसोबनान तो सगळो मंजूर केल्या उपरांत संसद एप्रूव जाल्या उपरांत 11सो हंत तिका कंत तिका मेळटा. सगळो संसद तिणें 6 म्हयन्यांनी संपोवंक आसा. नोव्हेंबर 1 तारखेर तिचें वावर सुरवात जालां आनी एप्रिलाच्या 11च्या भितर संसद दिवंक आसा. आनी एरिक बाबाच्या मुखल्या वर्साच्या जल्मा दिसा संसद आमी भायर लोकां वयतरी दवरूंक आसा. देखून हांव आनी ह्या वर्साच्या संसदाक बाय प्रथमाक मार्गदर्शक गायड जावन सांजुजे इजनेर कॉलेजीचो विभाग मुखेली डॉक्टर प्रकाश पिंटो हिका आमी विंचलां. हाच्या मार्गदर्शना प्रितुमा हो सगळो संसद चलयता. आतां प्रितुमान मुखार येवचें आनी मानसोबान तर्फेन विंचोवणें पत्र आनी ऑथोरायजेशन लेटर घेवचें. अध्यक्षान दिजें आसलें, अध्यक्ष ना, देखून कार्यदर्शी कॅरन मार्ता अधिकृत रितीन मानसोबान तर्फेन हें विंचोवणें पत्र प्रितुमाक हातांतर करता. प्रितुमाक आमी बरें मागता. मुखल्या वर्सांनी हेरांकी कोंकणीन संसद करूंक आपोवणें आसा. हर एका वर्सा एका संसदाक आमी संसदकाराक आमी नेमता. देखून मुखल्या वर्सांनी कोणाक संसद करूंक आसक्त आसा तांणी तयाराय येदोळस करची. देव बरें करूं. प्रितुमाक सगळ्यांनी सांगात दिजे ताणें तुमच्या लागीं येवंक पुरो. ताका ऑथरायजेशन लेटर आनी एक विंचोवणें पत्र दिलां आनी प्रितुमाची वळख आसा. देखून ताजे हो संसद कोंकणींत असले एक एकाडेमीक मट्टाचो एक पयलो संसद अपुर्बायेचो जातलो. तुमचो सहकार आशेता. रोशन बेळाक 20वो कलाकार पुरस्कार कार्य इतल्या अपुर्बायेन चिंतिनातले बरी मानसोबान पाठ सोडना तशें चिंतिनातले बरी भोव अपुर्बायेन जालां. जॉन बाब ते मुंबय येतावन आतां गांवांत आपले निवृत्ती जिणी सारूंक आयल्यात. हांगासर आसात. आमच्या कार्याक पाळो दिवन ते हांगासर आयिल्ले. स्टॅन्ली दट्टू, स्टॅन्ली फेर्नांडीस बाब ते हुशार नातिल्ले. आयिल्ल्या वरात आस्पत्रेंतून घरा आयिल्ले. मानसोबानाचेर तितले उमेद दवर. आदल्या वर्सा तांणी अस्मिताये खातीर भोव व्हड काम मस्कातान केल्लें आसा. ते आज हांगासर आयिल्ले. तांकांय आमी बरी भलायकी मागता. जॉन बाब तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फादर प्रताप ह्या आपल्या उतर प्रायेचेर तांकां उतर प्राय म्हणूंक जायना, जाणटी प्राय
अजून ते युट्यूबर आणि कोंकणीचे शिकवण पासार करते आसात ते देवाची शिकवण न्ही कोंकणीची शिकवण शिकोवनचे पाद्र्याप ते पदर तुमकां देव बरें करूं आनी कारवार घराण्याचे प्रतिनिधी आसात तुमकां देव बरें करूं रोशनाची कुटुंबादारां आमचे गोंयचे भावंडा आनी सर्व ह्या साला भितर कोण आसात सर्वांक एकाच सुत्रान मानसभान म्हणटा देव बरें करूं देव बरी रात देव.